G-20 समिटाची भलायकी मळावयली बसका गोंयांत 17 ते 19 मार्च ह्या काळात जातली। गोंयांतल्या 2-5 नखेत्री हॉटेलांनी ह्यो बसका जातल्यो, जाल्यार उरिल्ल्यो बसका जून आनी जुलय म्हयन्यांत जातल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिला। G-20 समिटा वरवीं गोंयांत देश-विदेशांतले प्रतिनिधी वांटो घेतले। ताका लागून बरी साधन सुविधा उबारपाक सरकारान सुरू केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गॅझेटेड अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड संचालनालय सरकारान स्थापन केला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। 17 एप्रिलच्यान स्टार्ट जाता। पहिली मीटिंग जी आहा ती 17, 18, 19 अशा 3 दिसांक आसतली। मागीर मे म्हयन्यात, ताज्या उपरांत जून आनी मागीर जुलय म्हयन्यात। सध्या पहिली मीटिंग इन ताज कन्व्हेन्शन आनी आपले ग्रँड हयात. It is the approval of creation of the separate department under the business of the government of Goa allocation. It is an Goa Gazetteer. Okay, it's a separate department आमी form केल्ले आसा. It is an executive editor of the Goa Gazetteer, head of the department of the budget, controlling authority for the access power of the drawing and disbursement. Goa Gazetteer, department of Goa Gazetteer and historical record. या नावान नवीन डिपार्टमेंट आमी फॉर्म केला। फक्त जे गोवा गॅझेटर म्हणून जे आशिल्ले पयलीं तेजेर आमी नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म करता। इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गॅझेटर अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड। इवन दो इन फ्युचर रिसर्च जो कितें जावपाचो आसता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान तो ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन करतले।